ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. मोगळा जेजू सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर बली जावंक फुडें सरलेली देवाची शेळी तूं. जें कितें आमकां फावो जाय आसलें आमच्या पातकाक लागून जे मरण आमचेर येजे आसलें तें तुवें तुजे वयर ओन घेतलें आनी आमच्या जाग्यार बली जावन जिवीत देवाक समर्पण आमकां तुवें सोडवून दिली. आज तुवें फाटयलेले ते सोडवणेचो उगडास खान तुजे वरवीं आमकां मेळिल्लें तें सासणाचें जिवीत नियाळून तुका आमचो खरेपणी मोग केल्ल्या. तुका आमकां खरेपणी सुट्टा दिल्ल्या आनी सर्गेचें राज आमकां झोन दिल्ल्या. तुका आमी आराधन करता, तुका होगलाप दिता, तुजी स्तुती आमी गायता. कन्नीर कडलल्ली मुळुगुव वेळेयल्ली कर हिडिद कर्तनिगे आराधने. कन्नीर कडलल्ली मुळुगुव वेळेयल्ली कर हिडिद कर्तनिगे आराधने. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने. प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ये देवा तुवें परजेक सदांच सांगात दिलोय. तुझो सांगात केदेंकस तांचे तावनो तुवें पयस केल्लो ना. उत्पत्ती पुस्तकांतच जेन्ना मनशाक तुवें रचलोय तोवळ तावन तुजे परजेक तुवें तुजो सांगात दिलोय. पाताक आधार मात तुझ्या उपादेशांक विरोध वचून तुझी परजा तुझे तावन पयस पावली सोडल्यार तूं केदेंकस ताचे तावन पयस सरिल्लो नाय. इस्रायल परजेक सगळ्या पैनान तुवें सांगात दिलोय. प्रभाद्या मुखांत नीतिकर्ता मुखांत तांकां तुवें आधार दिलोय, तांच्या लागीं उलयलोय. अखेरीक तुज्या एकल्याच पुताक इमॅन्युएल जावन आमचे मदें तुवें धाडलोय. इमॅन्युएल देव आमचे सोबे. पळय
जेजू मुखान तुझ्या पुता मुखान तू आमचे समय रावलोय तुझं सांगात तुवें तुझ्या परिचयक दिलोय तुझं सांगात तुवें तुझ्या शिसांक दिलोय तुवें सांगात तुझ्या भुरग्यांक तुवें फावो केलोय ये जेजू अजून तुझं सांगात तू आमकां दिवन आसाय संसार सरापर्यंत हांव तुमचे सोबत आसतलो म्हणून सांगलो तूं आयच्या दिसा ह्या उड्या रुपार तू आमच्या मदगात हजर आसाय हे तुझें हजरपण आमी वळखतात तुझ्या हजरपणांत आमी सदांच शाबीत तुझ्या हजरपणांत आमचें जिवीत सदांच सोबीत उरता तुझ्या हजरपणांत आमी सदांच धादोशी जाता तुझ्या हजरपणांत आमचे पैण आमी धैर्यान करूंक शकता आणि तुझ्या हजरपणांत आमी त्या सर्गेच्या बंदराक वचून पावता तर सक्रामंतांत हजर आसलेल्या जेजू आयच्या दिसा प्रमुख जावन तुजो सांगात आमी मागता तुझं सांगात सोदून तुझे समोर येऊन तुझे आराधन करूंक आयिल्ल्या या सकट तुझ्या भावनांक तुझं सांगात दी तांच्या पैणार तू तांच्या सांगात राव तांच्या कष्टा वेळार तांच्या पिडे वेळार तांच्या वावरा वेळार तांच्या जिवितांत जे कितें ती करतात त्या हर एक खांती तुझं सांगात तांकां दी आणि कशें तुवें तुझे परिचयक सांगात दिवन त्या बसलेल्या गांवांक पावयलें गे तशेंच ह्याय तुझ्या भावंडांक तुझे समोर आयिल्ल्या ह्या तुझ्या भाव भयणीक तुझं सांगात दिवन ताणें आशोवच्या सुखाक ताणें आशोवच्या बरेपणाक ताणें आशोवचे समृद्धेक तूं तांकां पावय म्हणून तुजे लागीं हे जेजू आमी कलतेपणी मागता ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ये जेजू जितना जाहीर तुझे सिरचे आयिल्लो ताणे ताचे धुवेक गुण करूंक तुवें तांच्या घरा ये जाय म्हणून तुझ्या लागीं ताणें परतलें तेन्ना तूं ताच्या सांगता ताच्या घराक गेलोय वय वाटेर वेता आसतना तुका रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टांची स्त्री मेळ्ळी फकत तुझे वस्तूर आपडल्यार पुरो आपूण बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें आनी भावार्थान तिणें तुका आपडलें आनी ती बरी जाली आनी थंयसर तूं तुजे लागीं उलोवंक रावलोय आनी जायराच्या घरा पावतना येदोळस वेळ जाल्लो ती चली मरोन गेल्ली जाहीर म्हणा लागलो मेस्त्रीक आनी कित्याक दोस्त्यांनी सगळें संपतलें म्हजी तूं मेली आनी कितेंच बाकी उरवना पूण तुवें जायराक सांगलें
तुवें सत म्हणल्यार सय, तुवें सत म्हणल्यार सय, आनी तो सत म्हणलो देखून तूं ताच्या सांगाता गेलोय, तूं ताच्या सांगाता गेलोय. कोण सत म्हणता जेजू, कोण पाथी येता, कोण जिणेची परिस्थिती सगळी बिकटल्यारी धैर्य साडी नासतना तुका ताचे सगळें आपयता, तुझ्या सक्तेचेर भावार्थ दवरता, तुझ्या मोगाचेर भावार्थ दवरता. तांच्या सांगाता तूं समकाताय, तांच्या सांगाता तूं वेताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वेताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून तांच्या पिडेस्तांव तूं बरें करताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून कश्टांत आसलेल्यांक तूं आधार दिताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून सरितीनी बंदपासांत आसलेल्यांक बंदपासांतलें तूं सोडयताय, तांच्या घरा वचून तांकां तूं शांती दिताय, तांकां तूं समाधान दिताय, तांच्या कुटुंबांतलो अंधकार पयस काडून तांचें कुटुंब तूं तुज्या उजवाडान भरताय. वै जेजू, कोण तुका भावार्थान लागीं सरता, कोण तुका भावार्थान आपडता, कोण तुज्या उतरांचेर विश्वास दवरता, कोण तुका तांच्या सांगाता आपोवन व्हरता, तूं तांच्या सांगाता समकताय म्हणून सत म्हणता, तांकां सगळ्यांक तुजो आदार तूं दिताय. आयच्या दिसा ये जेजू, कसो जाहीर तुज्या सरशी आयिल्लो गे, तशेंच आमी तुज्या सरशी आयिल्ल्या. तुवें आमच्या सांगाता येवच्याक, तुवें सांगात आमच्या सांगाता आमच्या घरा येवच्याक, तुवें आमच्या सांगाता आमच्या जिवितांत येवच्याक आनी आमकां खरी सुटका दिवच्याक, खरी सडवण दिवच्याक, खरो आधार दिवच्याक. तर ये जेजू, आमी फात येता, आमी सत म्हणटा, आमी भरवसता, आमी विश्वासता. आमच्या सांगाता ये जेजू, आमच्या सांगाता राव जेजू, आमच्या सांगाता सदांच वस्ती कर जेजू. अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जय जेजू, जय तुका सुम्या जेजू, जय तुका सुम्या वंदितां जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू, तुका सुम्या आराधना जेजू, तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका जय सुम्या जय जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या वंदन जेजू, तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या वंदन जेजू, तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या आराधना जेजू. तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुघाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजून 5,000 लोकांक उंड्या मासलेच्या जेवणांत दादोस केल्लें तें घडीत चारी वांजेलांनी आमी वाचता. ह्या वर्सांत मातेव, मार्क, लूक, जुवांव हे सगळीं वांजेलिस्त ह्या विशयांत उल्लेख करतात. त्या देखून हें जेजूचें एक व्हडलें असर हें ताणें उडासांत दवरलें तें. आनी आमी पळयता जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिवन जातस तो कितें करता, तो लोकांक घरा धाडटा. आनी शिसांक तो कितें करता, शिसांक तक्षणच तुमी बेतसायदाक वसा म्हणून धाडटा. म्हज्याकी पयलें तुमी वसा बेतसायदाक तो तांकां धाडटा. बेतसायदाक धाडल्या उपरांत जेजू कालें करता. जेजू कितें करता, जेजू कितें करता पळय मुघाळ बाबांनो आनी भयणींनो. जेजू लोकांक दान जातस मागणें करूंक म्हणून दोंगराक वेता. दोंगराक वेता. सगळो दीस लोकांक
शिकोवन ताणें करशिल्लो सहज जावन जायती पुरासाण ताका जाल्ली आमकां कळीत आसा एक दीस सगळो दीस आमी वावर केल्यार कितली पुरासाण आमकां जाता म्हणून ती पुरासाण लेखी नासतना तो खंय वेता दोंगरार मागण्याक म्हणून येता कित्याक तो मागण्याक वेता म्हणून जाणांत वय पवित्र पुस्तकाचे जाणारे तज्ञ म्हणटात जेजून येदोळूस एक व्हडलें आजाप केल्लें उंड्या मासल्याचें वाजाप उंड्या मासल्याचें आजाप आनी तें असर्यें जाल्या उपरांत जेजू दोंगराक देवाक अर्गां दिवंक वेता देवाक अर्गां दिवंक वेता पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत देव असर्यें करता आमच्या जिवितांत देव महत् कार्यां करता आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लें देव आमकां फावो करता आमच्या जिवितांत असले कस तो पयस करता पिडा तो पयस करता आमकां भलायकेंत दवरता आनी जायतीं अद्भुतां तो करता ह्या पूण तळार आसून म्हाका कळीत जाता कळीत आसा कितल्याशा जाणांक ताणें अद्भुतां केल्यांत बरेंपण केलां तुमी हांगासर येतात अर्गां मिसां दितात देवाक अर्गां दितात देवाक स्तुती दितात वय मगळ बाबानो आनी भयणीनो जेजूस आमकां देख दिता आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या व्हड कृत्यां खातीर व्हड आजापां खातीर ताका अर्गां दिवंक आनी अर्गां दिवचें एक वर्तें मागणें अर्गां दिवचें एक वर्तें मागणें अर्गां दिता आसतना आमी कितें करता अर्गां दिता आसतना आमी जो कितें उपकार म्हाका जाला जें कितें बरेंपण म्हाका जालां तें देवा वरवीं जालां म्हणलें हांव वळखता वय देवा वरवीं जाल्लें म्हणून वळखता म्हजे वरवीं जाल्लें तें बिलकुल न्हय म्हणून हांव मानून घेता म्हजे वरवीं कितेंच जायना म्हजे वरवीं कितेंच जायना देवाची ससाय नातल्या शिवाय देवाचो आदार म्हाका नातलेल्या शिवाय कितेंच म्हजे वरवीं जायना म्हणून हांव वळखून घेता अर्गां दिता आसतना हांव कालतो जाता देवा तें तुजे वरवीं जालां म्हणून हांव मानून घेता पळय मगळ बाबानो आनी भयणीनो कालच्याच दिसा एका बाबान म्हाका कॉल केलो आनी म्हणा लागलो ताजो पूत इज्रायल वचोंक तयाराय करनासलो आनी कालच्या दिसा ताची इंटरव्यू आसली आनी तांकां एका रितीची भिरांत आसली कित्याक म्हळ्यार इज्रायल वेता आसतना ताणें कितें करूंक आसा म्हळ्यार पयशे पयल्यांत दिवंक आसात कितले की लाख पयल्याच दिवंक आसात एखाद्या वेळा तो इंटरव्यूवांत फेल जालो जाल्यार ताचें मेडिकल फेल जालें जाल्यार कितले लाखांनी दिल्यात पळया ते सगळे वेतात तितली लुकसाण तांकां जाता तितली भिरांत आसली ती हांव चिंता केरे कट्टे पयसतावन कोडयाळती शिंतावन 2-3 पुटी हांगासर आयिल्ली आनी कालच्या दिसाक सकाळीं म्हाका कॉल केल्लो इंटरव्यू आसा पुताक आयतारा परत्यान ताणें कॉल केल्लो इंटरव्यू आसा पुताक दायकन फादर दायकन मागात कित्याक म्हळ्यार इल्लें सोडून जाल्यार इल्लें सुकोवन गेल्यार कितलें लुकसाण जाता आनी कालच ताणें म्हाका सांजेर कॉल केलो फादर देव बरें करूं तुमकां आमच्या मागणें देवान आयकलें म्हज्या पुताची इंटरव्यू भारी बरी जाली आनी तो सिलेक्ट जालो पळया म्हाका बाबान आनी भयणीनो देव बरें करूं ताणें अर्गां दिलीं उपकार ताणें बावडलो पळया देवाचो आदार नासतना आमच्या जिवितांत कितेंच जायना कितेंच तें फुडें वचना तर म्हाका बाबान आनी भयणीनो आमी सर्वां उबी रावया सोम्यांक हरसून
आमी गीत गावया, ताका वंदन, ताका आराधन करया. आमच्या जिवितांत कितें सगळें ताणें करूंक ना, कितें सगळें करूंक ना. आनी जायते पावटी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, ताचे उपकार आमी विसराता, ताचे उपकार आमी विसराता, ताचे उपकार आमी विसराता. आमी आमच्या उण्यापणाचेरच आमचे गुमान इतलें केंद्रीत करता गे, न्ही गे. आमच्या उण्यापणाचेर आमी इतलें गुमान केंद्रीत करता गे, जें कितें आमच्या जिवितांत बरें आसा ताचेर आमचें गुमानंत वचना, ताचे वयर आमचें गुमानंत वचना. आमच्या जिवितांत ही सूख जायते फावटी जाता. पांयांक एक ल्हानसो गाय जाल्यार आमचें गुमान सगळें पांयांच्या त्या गायाचेरच आसता. सोडल्यार म्हजे दोळे सारके आसात, म्हजे कान सारके आसात, म्हजे चिंताप सारकें आसा, म्हजें काळीज सारकें आसा, कोलेस्ट्रॉल उणें आसा, BP तितली ना, नॉर्मल आसा. त्या विशयान कोणी चिंतात गे? त्या विशयान कोणी चिंतात गे? चिंतिनात. खाली त्या गायाचेरच इतलें कॉन्सन्ट्रेशन आमी दवरता गे. गाय जालो, सोलूंक जायना, आनी कालें जायना, फटाफट म्हणून त्या विशयानच आमी रडटा. जायते फावटी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, देवाक आमी हरसूंक जाय, ताका अर्गां दिवंक जाय. त्या जेवणाचें आजाप जाल्ल्या कुडलें कसो जेजू त्या दोंगराक गेलो गे, देवाक दिनवासूंक लागलो गे. तशेंच आमच्याय जिवितांत ल्हान व्हड आजापाक गेल्या देवाक आमी हरसून हें गीत गावया. हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक, हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरसून सोम्यांक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरसून सोम्यांक. थाळयो पेटोवन आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. थाळयो पेटोवन, थाळयो पेटोवन आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. थाळयो पेटोवन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थाळयो पेटोवन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थाळयो पेटोवन. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सोम्यांक हरसूंचें, सवयेचें जावंक जाय. हर एक घडये आमी सोम्यांक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताचे वरवीं मात्र आमचें जिवीत, आमच्या जिविताच्यो हर एक घडयो आमी जियोंक शकता. तर तो आमकां सांगात दिवन आसा, ताचो आधार आमकां दिवन आसा. ताच्या आधारान आमचें जिवीत फुडें वता. म्हणल्यार फातेणी ताचेर आमची गंजोन ह्या सोम्यांक आमी दिनवास्यां ताका अर्घां दिवया. फातें सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. फातें सोम्यांक, फातें सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. फातें सोम्यांक
Alleluia, 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 Pater somia. Alleluia, 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 Pater somia. Hatu barun ami gavya Alleluia, gavya Alleluia. Hatu barun ami gavya Alleluia, gavya Alleluia. Hatu barun. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hatu barun. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hatu barun. Hallelujah, 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 hallelujah. येसू जेजू क्रिस्ता तुझ्या आजारपणांत आमी आसा आनी जें कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां, जें बरेंपण आमच्या जिवितांत जावन आसा, जें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुवें बसयलेलें आसा, तें सगळें आमकां तुजे तावन मेळ्ळां, मेळटा आनी मेळोंक आसा म्हळ्यार विश्वासान आज आमी तुज्या आजारपणा मुखार रावन तुका आमी अर्गां दिता, तुका हकलाप दिता, तुजी स्तुती गाता आनी तुजे तावनच आमचें बरेंपण येवचें, तुजे तावनच आमकां बळ मेळचें, तुजे तावनच आमचें जिवीत फुडें वचचें म्हणून आमी भावार्थान वळखून घेता, आमी तुजे समोर खलतीकायेन वळखून घेता. ही आमची फातेणी, हो आमचो विश्वास तूं पळय, आमच्या सांगाता रावन आमच्या जिवितून सोलून व्हर, आमच्या जिवितून फुडें व्हर, आमच्या जिवितांतल्या हर एका कश्टांत हांव नश्टांत हांव आमकां वयर काड, आमच्या जिवितांत संवस्तकाय आमकां दी. जें कितें आमी प्रयत्न करता तें निर्फळ जावंक सोडी नाका, जे आमचे पैन आमी करता ते सदांच शेवटा पावय, जो आमचो वावर आमी करता तो समृद्ध बरीत कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या हातांनी तें सदांच काल सांबाळून सोलून व्हर म्हणून आमी जेजू तुज्या लागीं मागता, तुका अर्गां दिता, तुका हकलाप दिता, तुजें आराधन आमी करता, तुका स्तुती गाता आनी तुजी कृपा धराळ मापान ह्या वखदां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक, हांगासर मागतल्या हर एकल्यांक आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता त्या हर एकल्यांक लाभय, परगवंत आसलेल्या भुरग्यांक, धाकट्यांक, व्हडांक हर एकल्यांक लाभय म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुघाळ बाबांनो आनी भयणींनो, उबे रावनूच देवाचें उतर आमी आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसा सांज जातच आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेदवां तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगात हेर माचवेय आसले. तितल्यार वडेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून माचवो उदकान भरोवन आयलो. तरी जेजू सुकाणा सरशें हुशार तकली तेंकोन न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हणलें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हणलें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्तां बसया. मोठव्यान मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर एक अपुरबायेचो नियाळ आमी करया. आमी जाणाव जेजूचे शिस आनी जेजू दोनीर गलिलेयाच्या
सरोवराचे एके तडीत न्हू आनी एके तडीक वेतात. मुगळ भावांनो आनी भयणीनो, एके तडीत न्हू आनी एके तडीक वेचे म्हणटा आसतना तुमी चिंती नाकांत हो सरोवर कांय ल्हान आसलो म्हणून ना. वो सरोवर व्हड आसलो. हो सरोवर व्हड आसलो. सोडून आमी पळयता 7 या 8 मैलां तो रुंद आसलो. 7 या 8 मैलां तो रुंद आसलो. आनी ह्या शिसांची 2 कैसर आसा, मदगातच आसा. आनी आमी पळयता एकाचणे तांणी चिंती नासलेल्या भाशेन वारें, वादळ आनी लारां थंयसर उब जातात. दोनी वयर सयत उदक मारता आनी 2 बुडोवंक लागता. म्हळ्यार तांचो जीव आपायांत आसा. तांचो जीव आपायांत आसा. मरण तांकां लागींच आसा म्हळ्यार अर्थ तो. आनी त्या देखून ते भियेतात. मेस्त्रीक ते जागयतात, उठयतात. कितें म्हणून उठयतात? मेस्त्री, तूं कांय खबरेर नाय मो, तूं कांय खबरेर नाय मो. आनी जेजू कितें करता? तो त्या पावसा लागीं, त्या वाऱ्या लागीं, त्या लारा लागीं उलयता आनी म्हणटा चुप रावा, चुप रावा. आनी कितें जाता? वारें रावता, लारां मारची रावतात. पळया मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, लारांची सकत आनी वाऱ्याची सकत ताचे विरोध कोणायक रावोंक जायना. वाऱ्याक आनी लारांक सादू करूंक कोणाक जाता सांगा? कोणाक जाता? कोणायक जायना, कोणायक जायना. तुम्ही चंडमारुतांनी पुरो पळयलां आसतलें न्हय गे? हरिकेन म्हणटात, तुम्ही पळयलां जावं पुरो. जायतीं चंडमारुतां येवन गेल्यांत. रूख, घरां आनी कितें पुरो धरणीक शेवटाल्लीं आमी पळयलां. व्हड व्हड बांदपां आमी धरणीक शेवटाल्लीं आमी पळयल्यांत. कोणाक सादू करूंक जाता मगळ भावान आनी भयणीनो? एकल्याक मात्र, एकल्याक मात्र, देवाक, देवाक. आनी थंयसर एक सवाल विचारलेलें आसा त्या शिशांनी. अळे वारें सयत, लारां सयत ताचें उतर आयकतात. तर वो कोण? हू इज ही? तो आमकां जाप आसा जावन आसा देव. जेजू तांचे सांगाता आसलेलो देव. मुगळ भावांनो आनी भयणीनो, हें एक घडीत आमी आमच्या जिविताक लागू करचें एक प्रयत्न ल्हानशें करया. रेम्ब्रँट म्हणलो एक कलाविद. रेम्ब्रँट तो ताच्या 20 आनी 9 वर्सांचे प्रायर एक सोबीत एक पिंतूर सोडयता. आनी ते पिंतूर खंयचें म्हळ्यार येन्स शिसांनी दोनी रस्तें, वारें, वादळ हें तें सगळें आसा. आनी त्या पिंतुरा मुखांतर तो एक तो संदेश सगळ्यांक दिवंक आशेता. तो संदेश कितें म्हळ्यार त्या पिंतुरांत आसची एक विशेशता हांव तुमकां सांगता. पयल्यान पयलें जेजूच्या कुशीक जुवांव आसा. जेजूच्या कुशीक जुवांव आसा. जुवांव कोणाक पळयते आसा गे म्हळ्यार
जेजूक पळयत ते आसा त्या पिंतुरांत जो हांव जेजूक पळयत आसा आनी जेजूचे मुखामळ शांत आसा. आमी पळयता इतल्या वाऱ्या वादळा मदें तो उशें घेवन न्हिदला. पळया पळया जेजूची अवस्था न्ही गे. इतल्या वादळा मदें शिसांचो जीव रिस्केर आसा वो न्हीद काडटा. ताच्या उपरांत जागेल्या उपरांत जो हांव ताका पळयत आसा आनी तो जुआंवचें तोंड कशें दाखयता की म्हळ्यार जुआंवचें तोंड शांतपणी आसलेलें तो पळयता. ताच्या उपरांत थोडे शीस आसात थंयसर बगलेक आसले ताणें पिंतरायलां ते कोणाक पळयतात की म्हळ्यार ते त्या उदकाक पळयतात. लारांचेर तांची दिश्ट आसा आनी तांच्या मुखामळार कोणाची दिश्ट लारांचेर आसा पळया तांच्या मुखामळाचेर एका रितीची भिरांत आसा, एका रितीची खोंत आसा, एका रितीन आकांत तांचे थंय दिसून येता. ताच्या उपरांत बाकीचे शिस जावं पुरो पेद्रूक आनी आंद्रेक ताणें कशें पिंतरायलां गे म्हळ्यार ते सगळे कालें गे म्हळ्यार कालेंपणी करन ताचें कितें पुरो आसा पळया दोन सांबाळूंक प्रयत्न करन ते आसात. एकलो उदक भायर घालता जावं पुरो आनी एकलो ताचें कितें आसा तें एक हाचें शीट म्हणटात कालें म्हणटात ताका तें समा करता जावं पुरो आनी कितें करता जावं पुरो तो तातूंत व्यस्त आसा, व्यस्त आसा. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो त्या पिंतुरांत एक्चुअली त्या दोनीर निजाय की कितल्या जाणांनी आसा जे आसले जेजू आनी 12 आपोस्तल 12+1 म्हळ्यार ते 3 जाणांनी आसा जे आसले. पूण हो रॅम्ब्रंट कितें करता गे म्हळ्यार तातूंत 14 जाणांक पिंतरायता, 14 जाणांक पिंतरायता. आनी तो 14वो जण कोण गे म्हण विचारल्यार तो कोण गे म्हळ्यार रॅम्ब्रंटूच. रॅम्ब्रंटाक ताणें त्या दोनीर त्या शिसां मदल्या एकल्याक एकलो जावन ताणें पिंतरायला. आनी तो कोणाक पळयता गे म्हळ्यार तो कोणाक पळयता गे म्हळ्यार ते पितूर कोण पळयता पळया तांकां पळयता म्हळ्यार आमकां. जर हांव तें पितूर पळोवन आसा जाल्यार तो रॅम्ब्रंट थंयसर आसलो तो म्हाका पळयता आनी तो एक सवाल विचारता, एक सवाल विचारता. ह्या दोनीर ह्या वादळाक संपडलेल्या दोनीर तूं खंय आसाय? ह्या वाऱ्याक वादळाक संपडलेल्या दोनीर तूं खंय आसाय? ह्या सवालाक मोगळ भावान आनी भयणीनो हांवें आनी तुवें जाप दी जाय. हांव जुवांव बरी सगळ्यांतल्यानी वारें वादळ आसा जाल्यार म्हजो जीव रिस्केर पडून आसा जाल्यार म्हजो देव म्हजे सवें आसा ताचे सकत म्हाका कळीत आसा. ताचे तावन येवचो आधार कितलो गे म्हणून म्हाका कळीत आसा. त्या देखून ताका पळोवन हांव ह्या सगळ्या कश्टां मदें नश्टां मदें शांतेन आसा. आसात समाधानान आसात वो पळयता. ही टेक्स केअर ऑफ मी. तो म्हजे सांगत आसतना म्हाका कांय जावंक तो सोडना. त्या देखून हांव शांत आसा. या आनी हेर शिसां बरी त्या उदकाक पळोवन त्या लारांक पळोवन हांव आकांतांत खंतीन भरलेलो आसा, भरलेलो आसा.
या त्या पेद्रू बरी आनी त्या आंद्रे बरी अळे म्हाका अले पर कश्ट आयल्या ते आतां कश्ट कालें करचें कोणा मेळचें खंय वचचें कितें करचें धडबडोन ते कश्ट एक पटी म्हज्या तावन वचोन दी म्हणून आनी कितें कुस्त्यो घालून आनी कितें आनी करन धडबडोन हांव आसा धडबडोन हांव आसा हां थंय धांवन हांगा धांवन आनी कितें करन आनी कितें करन ओमतें उदारें करन आनी कोणा वयर रागार जावन आनी कोणा वयर कालें म्हणटा तो शिराप घालन आनी कितें कालें पुरो करन तडपटी पळयता आमी तशें करना आसा वेर आर यू जिनियेच्या त्या वादळाक सांपडलेल्या त्या बोटींत त्या दोनीर तूं खंय आसाय खंय आसाय खंय आसात तुमी खंय आसात जाप सोदा मोगाळ भावान आनी भयणीनो कंक्लुजन हांवें दोळूक सांगलें तें वारें वादळ तें सादू करूंक कोणायच्यानी जायना तूं पेद्रू बरी तूं त्या आंद्रे बरी धडबडोन आसाय जाल्यार आनी कितें करना आसा जाल्यार तूं यशस्वी जाताय म्हूण चिंताय यशस्वी जाताय म्हूण चिंताय तुजे आयिल्लेले ते कश्ट तुजे आयिल्लेले ते समस्ये तुजे ते आयिल्लेले आनी कितें हिराराय आनी कितें परत ते समा करूंक जाता म्हूण चिंताय ना मगळ भावनान बिनेनो तूं फेल जाताय तूं डेस्परेट जाताय असले संबंध पुरो तूं होगडायताय तूं पिसो जाताय डेस्परेट जाताय डेस्परेट जाल्ले कितलेशे जाण आसात न्ही गे अखेरीक सुसायड करतात अखेरीक सुसायडान तांचें जिवीत एंड जाता थोडे मेंटल जातात मेंटल डिप्रेशन तो डिप्रेशनाक गेला फादर म्हणटात डिप्रेशनाक गेला ना तें केल्यार तुका मेळचें तेंच तूं आनी त्या अनेकल्या शिसां बरी त्या वादळाचेर दीस लावन आसाय त्या लहरांचेर दीस लावन आसा त्या कश्टांचेर तुजी दीस आसा तूं कंतीनच उरताय कंत तुका सोण वचना भिरांत तुका सोण वचना तुमचें तोंड पळयतना कळटा तूं खंयच्या घेका कंतीन आसाय थोडे आपणे आमी विचारचे आसा न्ही थोडे हांव पळयता आसतना कालें सायबीनी तुजो परजळ पुरो खंय गेला तोंडान कांय परजळत ना कालें जालें सगळां कळटा तूं तुमच्या घरा कालें प्रॉब्लेम जाल्यात म्हणून आयतारा तुमी मिसाक गेल्यार आसा पळय सगळांक कळटा ती कालें सायबीन हांवें ती वेरोनिकाक पळयलें कालें आज बारी चप्पे आसा म्हणून गे वाड्या जमते की तुमी वचनात गेल्यार थंय सगळांक कळटा कालें जाल्यार तुका प्रॉब्लेम आसात म्हणून थंय ते पळोवन रावल्यार तुमच्या जिवितांत ते जावं तें तुमी त्या अंतनंत उरतात जायते पटी म्हाका भावना मेळून त्या देखून पळया मनीस डिप्रेशनाक वेता कंतीन उरता कित्याक हां जिन्याच्या बोटीर आमी खंय आसा ताचेर हुंदोन आसा जर तूं म्हाका भावान आनी भयणीनो त्या जुवां परी त्या या आमच्या जेजूक वो जेजू वो देव कोणाय की सादू करूंक जाय नासलेल्या त्या लारांक त्या वादळाक त्या हरिकेनांक सादू केल्लो देव तो म्हजेर केदें व्हड अनवार आयलां जाल्यार म्हजेर केदें व्हड कश्ट आयल्यात जाल्यार म्हाका मुखार कितें राखोन आसा तें कळीत ना कितें येवं दी पूण म्हज्या देवाक हांव लागीं आसा ताका हांव पळयता
म्हज्या दोनीर जेजू आसा, म्हज्या दोनीर जेजू आसा. म्हणून तूं पातयेताय गे, तूं विश्वासताय गे. त्या सगळ्या वादळामध्ये, त्या कश्टामध्ये शांत रावून त्या देवाक तूं पळोवन आसा गे. त्या देवान देव कितें करूंक येता, देव कसो आधार दिवंक येता, आतां तो आधार दिता. म्हणून तूं भरवशान रावताय गे. तो देव सगळें तुजें वादळ थांबयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. वय मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां एक ल्हानशें कितें म्हणटात नियाळ आमकां आपोवणें दिता. जिणेच्या वादळांत आमी खंय आसाव तें समजून घेवंक आनी आमी आमचें स्थान पल्लटन करूंक आसा. जर आमी पेद्रूच्या जाग्यार आसाव, जर आमी त्या आंद्र्याच्या जाग्यार आसाव, या त्या जेजूतान पयस पयस आसल्या त्या शिसांच्या जाग्यार आसाव, तें हांव स्थान पल्लटणें करून आमी खंयसर उडोवंक आसा, हांगासर उडोवंक आसा. ताचेर आमची दिश्ट कोसोवंक आसा. शांत आमी जावंक आसा. ताजो आधार नियाळून, ताचे सकत नियाळून आमी शांतेन जिवन आसता आसतना पळया, वो देव ताचे सकत कितल्या मापान तुमकां दाखयता आनी तुमचें वादळ शांत करता. म्हणून अखेरीक एक आमी उडास दवरीचें. तें कितें गे म्हळ्यार मगळ भवन आनी बेनिनो, तुमच्या जिवितांतलें कश्ट पयस वेचाक तुमी कितें करतात म्हळ्याचेर तें हुंदून ना. तुमी कितें करतात म्हळ्याचेर तें हुंदून ना. तुमच्या जिवितांतले कश्ट पयस वेचे. हो कितें करता म्हळ्याचेर हुंदून आसा. हो कितें करता म्हळ्याचेर हुंदून आसा. तुमचे सक्तेचेर हुंदून ना. तुमकां सकत ना, ताचे सक्तेचेर हुंदून आसा. आनी त्या देखून तो करता. तो म्हज्या सांगाता आसा. तो म्हाका वादळांतलें वाटयता. हो विश्वास दवरून, ही पातयेनी दवरून आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आसा. सांत थॉमस अक्विनास अशें म्हणटा, होप म्हळ्यार, बरवसो म्हळ्यार, जें कितें गे म्हळ्यार बरवसो म्हळ्यार सगळें होपलेस जाल्ल्या वेळार कितेंच बरवसो दवरूंक एक चिमटी भर सयत थंयसर काल म्हणटात कारण नातल्यार बरवसो दवरूंक चिमटी भर सयत कारण नातल्यार आमी बरवसो दवरचें. हांवें ओडोल जायरा विशयान सांगलें न्ही गे. जायरान जेजूक आपयलें न्ही गे. जेजू वेता आसतना ती स्त्री वाटेर मेळ्ळी. जेजून मस्त वेळ थंयसर करशिल्लो. त्या देखून जेजू पावतना वेळ जालो. चली मरून गेली. बरोवसो आसा गे न्ही, चली बरी जाता म्हणून बरोवसो आसा गे सांगा. मेल्या उपरांत गेले जालें न्ही. बरोवसो आसा गे. मिस्त्रीक आनी दोसचें कित्याक? मिस्त्री लागीं येवचें कित्याक? मिस्त्रीक लागीं जावचें कित्याक? सगळें जालें. एंड दी एंड. जेजून ताका म्हणलें, तुवें सतमनल्यार सय, तुवें बरवसल्यार सय. सगळें आखेर जाल्या उपरांत, झिरो जाल्या उपरांत आमी बरवसचें. तो जावन आसा बरवसो, ती जावन आसा पातयेणी. आनी सांत थॉमस अक्विनास म्हणटा, तशें केल्यार मात्र कितें म्हळ्यार बरवसो एक शेगूण जावन तुमचें तें आसता न्ही जाल्यार तो बरवसोत न्ही, ती पातयेणींत न्ही, ती पातयेणींत न्ही. असले पातयेणेन मगळ बाबान आनी बेनिनो, याची सूख लागीं सरया, ताचे सवय आमी रावया. आमच्या बोटीर, आमच्या दोनीर तो पैन करून आसा म्हणून आमी सतमन्या. आमची दोन खंयच्या वादळाक सांपडल्यार
आमच्या सांगत देव आसा तो सगळें शांत करता म्हणून फातयोन आमी ताच्या बरें वादळा मदें न्हीद काडची. साद्या सागे वादळा मदें शांतपणी आसचें. वादळा मदें वाऱ्या मदें उशें दवरून आड पडची, धडपडचें न्ही, आड पडची मनशां जावन आमी जिवया. पळया देव कशें तुमचें जिवीत ताच्या नियंत्रणान हाडटा गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वंदन तुका समय जेजू, होगलाप तुका समय जेजू, स्तुती तुका समय जेजू, जय जय तुका समय जेजू, हर्षित हांव तुका समय जेजू, आराधन तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, स्तुती तुका समय जेजू, वंदन तुका समय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समेस्तां उबी रावया. मुघाळ बाबांनो आनी भयणींनो, जुवांव आपल्या 14व्या वस्वरांत पतारणे वळींत म्हणटा, म्हजें नांवें बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. उगडासाक हाडटलो. आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या नश्टां वेळार, आमच्या पिडे वेळार देवान सांगलेलें तें आमकां उगडासाक येना जाल्यार काल्यां जाता. काल्यां जाता. देवान सांगलें उगडासाक येना जाल्यार आमी सलवता निराशेंत उरता. सत म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळी जायना. आमचो भावार्थ देवाचेर दवरून त्या भावार्थान मागोवंक आमी शकना. पूण वो पवित्र आत्मा जेजून सांगलें, बापान सांगलें, सगळें आमच्या उगडासाक हाडटा तेन्ना आमचें जिवीत वाऱ्या वादळा मदें तें आमी जियोंक शकता. तर हो पवित्र आत्मा आमकां सगळें आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या नश्टां वेळार, आमच्या पिडे वेळार उगडासाक हाडून दी. देवाच्या उतरां तो आमच्या उगडासाक मोतीक घालून दी. त्या देवाच्या उतराचेर आमचें गुमान दवरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तो आमकां ससाय दिवं दी म्हणून पवित्र आत्म्याची ससाय मागोन गीत आमी गावया. धन्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, आमचे हात आमी वयर उबारया. पवित्र आत्म्याचो आधार हे रितीन आमकां मेळचो सदांच गरज आसा. देवान शिकयलें, जेजून शिकयलें, आमी आयकल्लें, आमी नियाळ केल्लें तें सगळें त्या त्या वेळार त्या त्या गरजे तकीत आमकां पवित्र आत्म्यान उगडासाक हाडूंक जाय. आनी तो वेळार मात्र आमचें जिवीत बरें जातलें. आमचें कस फूड करूंक आमकां साथ जातलें. आमचें जिवीत फुडें सोंक तुमकां आदार जातलें. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, जणवायेन तुझ्या परमनाक मोच्या, कोरपेन परमाका देव तुका सेवा. जणवायेन तुझ्या परमनाक मोच्या, कोरपेन परमाका देव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, भावार्थ
गुण कर, भूभाव पैस कर, वाईटा वेगनातले सदांच तू निवार. भावार्थ गुण कर, भूभाव पैस कर, वाईटा वेगनातले सदांच तू निवार. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये समय जेजू ख्रिस्ता संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसतलोय म्हणून तुवें सांगलाय. तेच पदवेन तेच सक्तेन तू आमच्या समय आसतलोय आणि आमच्या दोन्ही पॉइंट करता असताना आमकां मेळच्या सगळ्या अडखळ्या विरोध आमचेर मारच्या हर एका वाऱ्या वादळा मध्ये आमचे जिवीत राखोवंक आणि आमी आशिल्ल्या त्या बंदरा पावोवंक तूच तुजे सक्तेन आमकां आदार दितले म्हणल्या त्या विश्वासान आमी आसा आणि तोच विश्वास आमी जियोवन आमचे जिवीत आमी ते फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी आणि आमच्या जिवितान सगळ्या आमकां आदार दिवन आमचे जिवीत आमी आशोवचे त्या बंदरा पावय म्हणून हे जेजू तुजे लागीं मागता आणि हे दिशेन आमी आशिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो आदार सदांच आमकां लाभो. जे कितें आमकां तुवें शिकयलां, जे कितें आमी आयकलां, जे कितें आमी समजून घेतलां ते वेळा वेळाक आमच्या उडासाक हाडन आमचें जिवीत धैर्यान भावार्थान ते फुडें व्हरूंक आनी तुका मानवून जियोवंक तुजे ते आमी आमचो विश्वास दवरून धैर्यान खंत करिनासतना संतोषान समाधानान आमचे जिवीत वाऱ्या वादळा मध्ये आमी जियोवंक आमकां गरज आसा. कृपेन सक्तेन भर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमेस आमी दिंबेर पडया आनी सोम्यांचो आशिर्वाद, सोम्यांचो आदार आमचे वयर आमी मागून घेवया. भावार्थाचे दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सजना सजना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी ना वाडटा.
आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.